कोर्टान दवरल्या मागणे क्रमांक 13, 19 आणि 31 हेका तेको दिता आसतनाच कट मोशनाक विरोध करून एकूच गोष्ट हांव 31 नंबर डिमांडाचेर हांव उलयतां. स्पीकर सर, हांव एका ग्रामीण भागांतल्या मतदारसंघान रिप्रेझेंट करणारो आमदार. सो मतदारसंघ शेताभाटांनी परत हांव उल्लेख त्याच खातीर करता, दोंगुरल्यांनी आनी कुळागरांनी वसयल्लो हो भाग. एकूच गोष्ट हांव नमूद करपाक सोदतां, थोडीशी सजेशन्स दिवपाक सोदतलो, कारण हांव व्हेरी मच थँकफूल टू द रेव्हेन्यू मिनिस्टर ऑल्सो ओवर हियर प्रेझेंट ओवर हियर. 2 दीस पयलू एक सर्क्युलर आयिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता की म्हजो मतदारसंघ हो खूब ग्रामीण भागान आनी 7 पंचायतींनी वसयल्लो. हो म्हज्या मतदारसंघा पुरतो विशय न्ही की म्हाका दिसता काणकोण, केपें, सांग्या संपूर्ण जो ग्रामीण जो भाग आसा तांकां अत्यंत म्हत्वाचो आसा. हांव इतल्याच खातीर म्हणटलो की ह्या सर्क्युलरा भितर थोड्योश्यो डिस्क्रपन्सीज आसात, थोड्योश्यो त्रुटी आसात. आता कश्यो ते सुटावे करतले हेजी क्लॅरिटी आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका तर दिसता. हांव ज्या वेळाचेर 8वी 9वी शिकतालो त्या वेळाचेर हांव केरोसिनाच्या दिव्यांचेर शिकणारो भुरगो. म्हणजोच म्हज्या घरान लायट नाशिल्ली आनी ह्या अशा दृश्टिकोनांतल्यान जर विचार जर केलो जाल्यार सर्क्युलर कितें म्हणटा की 1971-72 पयलू जी कॅडस्ट्रल जो सर्वे जो आसा, ज्या कॅडस्ट्रल सर्वे हो म्हाज्या माहिती प्रमाणे हो ताजेर घरां आशिल्ली हे खंयच दाखोवन दिना, रेर दाखयता. पूण लँड रेव्हेन्यू रिकॉर्ड कितें सांगता, लँड रेव्हेन्यू रिकॉर्ड हो लँड ओनरशीप आणि तुगेलो एग्रीकल्चर यूज सांगता. अशा स्थितीत ज्या वेळाचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्या वेळाचेर पंचायतीन ज्या वेळाचेर घेतिल्ली आसा, जेन्ना हांव आज म्हाका जर दिसता की जी एक त्या एकंदरीत एका सर्वे प्लॅना भितर एक 10 घरां जर दाखयलेली आशिल्ली इन द इयर 1971-72, बाय दिस टायम त्या सर्वे प्लॅना भितर डबल घरां जाल्ली आहा. जो एरिया जो डिमार्केट केल्लो आशिल्लो तो आता तदनंतर आज कितलो डिमार्केट केल्लो त्या सर्वे प्लॅनाचेर तो प्लॉट किंवा घर जर आशिल्लें त्या घराचें हें कोणाचें घर अशें म्हणून केन्ना सांगलें ना, अशें कोणें मेन्शन केलें ना. म्हणून म्हाका एक गोष्ट दोळे मुखार हाडपाची म्हाका दिसता की जर म्हाजेच घरान जर 1986 इलेक्ट्रिसिटी आयल्या अशें मडकय आसतलो, बाकी सगळे कडेन आसतले. म्हज्या मतदारसंघात म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटीचो डॉक्युमेंट उदक तर 2003 आयिल्लें आहा. म्हज्या घरान जर हांव ज्या जाग्याचेर हांव जर रावता थंय म्हज्या घरान जर उदकाचो नळ जर आयिल्लो आसा जाल्यार तो 2003 आयिल्लो आसा. अशा स्थितीन खंयचो जो हाऊस ओनर जो आसा तो डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करतलो ही एक गोष्ट क्लॅरिटी आज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आणि पंचायतीन आपलो जो स्टाफ जो आसा तांकां क्लॅरिटी किंवा आज डायरेक्शन्स दिवप हे तितलेंच म्हत्वाचें. अदरवायज देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिटवीन द 2 ब्रदर्स, इन बिटवीन द नेबर्स. असो होय एक दुबाव आज हांव ह्या सभागृहा मुखार हाडपाक सोदतां. दुसरी गोष्ट, इट इज लिटल बिट कॉन्ट्राडिक्टरी when I'm talking about the Goa Munkarial Act 1975. तदनंतर बरीचशी मुंडकारियल ऍक्टाच्या अंडर घरां जी आसात पयली ती थोडीशी कायदेशीर जाल्ली आहा. पण ही घराक संरक्षण कोण दितलो, तांकां प्रोटेक्शन कोण दितलो हेवूय म्हाका दिसता स्पेसिफाय करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच ह्या एकंदरीत प्रकरणाचेर जर म्हाका जर तुमकां जर थोडीशी क्लॅरिटी जर येतले, म्हाका जर तुमकां सजेशन दिवची पडटा जाल्यार हांव अशें म्हणटलो की बाकीच्या सगळ्या डॉक्युमेंटा बरोबर ओरल एविडन्स हो खूब महत्वाचो आसा. आय रिपीट, द ओरल एविडन्स म्हळ्यार कितें, जे एल्डरली विलेजर्स जे आसात, जे बरेचशे पयलू आज ज्या वेळाचेर टेनन्सी ऍक्ट जेन्ना ह्यो केसीस जेन्ना आमी निवाडो दितात त्या वेळाचेर हे विटनेस म्हणून घेतात. अदरवायज कोणूच सांगपाना हे म्हजें घर तो त्या वर्सा पयलीं रावतालो, 50 वर्सां पयलीं आमी फाटीं वता. आनी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर. The demands are on Panchayat
I am talking about the panchayat. Panchayat department, 90% has to be done the work by the panchayat staff, not by the revenue department, because he has to give the documentation, he has to do the site inspection. I am talking on the same thing, because there should not be मागीर फाल्यां सकयल तो म्हणटलो आपल्या बाकीच्या हेजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटच्या घालपाक जायना. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसात म्हणून हांव फक्त दोळे मुखार हाडून दवरपाक शकता, कारण म्हाका म्हज्या मतदारसंघान खूब लागता, त्या खातीर हांव तुका सांगपाक सोदतां. दुसरी गोष्ट स्पीकर सर की म्हण हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की 1994 जो एक्ट जो आसा पंचायत राज, आतां हेजेर येता की हो एक सर्क्युलर ताका बगल दिवपाक शकता का कितें कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान, होय विषय आज विचार करणें हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आज भाटकार जे आसात, जे भाटकार आज पंचायतीची जी घरां जी आसात ते प्रत्येक पंचायतीक आज केसी घालपाक लागिल्ले आहा. आज डेप्टी कलेक्टर म्हणू नाका, सॉरी डेप्टी डायरेक्टर म्हणू नाका, किंवा एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द विलेज पंचायत म्हणू नाकात, किंवा आमचो बीडीओ म्हणू नाकात, अश्यो कितल्योशो केसीस आज पेंडिंग आसात. आणि पेंडिंग आसतना बारीकश्यो काही गोष्टी जर कितें जर केल्यो जाल्यार खंय धांवपाचें, कितें जावपाचें, कोण रिस्पॉन्सिबल आसा, हे सगळ्या गोष्टी खातीर आज पंचायतीन आणि कोण घालता, कोण तरी राग करपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी केसी करता. ज्या वेळाचेर घर जेन्ना वाडयता त्या वेळाचेर कोणूच केन्ना कांय ऑब्जेक्शन हाडिना, पण अशा वेळाचेर काही गोष्टी आज मंत्र्यान हाजेर थोडोसो विचार करपाची गरज आसा, जेणे करून तांकां थोडोसो रिलीफ मेळटलो, जेणे करून पंचायतीच्या एडिशनल पंचायती पर्यंत आज केसीचेर केसी, तारखांचेर तारख्यो आज मेळत आसात. ह्यो विशय आज डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आज लक्षांत घेवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. म्हाका ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन वयता आसतना हांव इतलें म्हणटलो की म्हज्या मतदारसंघान कदंबा बस स्टँड आसा. जो कदंबा बस स्टँड 2019 कंप्लीट जालो. म्हाका दिसता आदरणीय आमचे मंत्री त्या वेळाचेर हो इनॉग्रेशन करपाक सुद्दां म्हजे बरोबर उपस्थित आशिल्ले. पूण तो जो डिमांड जो आशिल्लो त्या कदंबा बस स्टँडात आणि दुसरे डिपार्टमेंट ताजेच कडेन आसा, विलेज पंचायत ऑफिस आसा, तांची 1120 स्क्वेअर मीटर जमीन ह्या कदंबा कन्स्ट्रक्शन ऑफ कदंबा बस स्टँडा खातीर घेतिल्लो आणि तातूंत भितर एग्रीमेंट आशिल्लो. एक्चुअली हांव फक्त फ्लोराचेर इतल्याच खातीर उपस्थित करता, लास्ट 6 years आय एम फॉलोइंग दिस मॅटर. म्हाका दिसता प्रायर टू द 2 months ऑल्सो हॅड अ मीटिंग विथ द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रान्सपोर्ट, त्याच बरोबर डायरेक्टर ऑफ द ट्रान्सपोर्ट, म्हजे पंचायत रिप्रेझेंटेटिव्ह, म्हजी पंचायत बरोबर अजूनय पर्यंत तो डिमांड आणि एग्रीमेंट किंवा एमओयू जो आशिल्लो तो अजून पर्यंत डायरेक्टर ऑफ पंचायत किंवा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट सेटल एमिकेबली करपाक शकना, इवन दो द बोथ द डिपार्टमेंट इज लाईंग विथ द ऑनरेबल वन मिनिस्टर. आणि म्हणूनच म्हजो अपील आसतली की हे जे इश्यू जे बारीक आसा तातूंत भितर कितें आसा, तातूंत भितर पंचायतीकूय रेव्हेन्यू लॉस जाल्लो आसा, ऑलमोस्ट 4,88,000 लॉस जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे दी शॉप्स जी आसात ती आयडल आसात, त्यांचे मेंटेनन्स कोण, आज जर 6 वर्सांक जर ही शॉप्स जर आमी जर घेतिल्ली आशिल्ली आणि त्याचो जर मेंटेनन्स जर केलो जाल्यार टुडे एक 10,000 रुपये ऑक्शनाक आज म्हयन्याक हे शॉप वता. इंटू 9 जर धरले जाल्यार 90,000 पर मंथ इंटू 6 years. कितले लाख आज वेस्टेज गेले हे आज आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा, बिकॉज ऑफ द स्मॉल एग्रीमेंट किंवा मिसअंडरस्टँडिंग. हांव म्हणना ताका मिसअंडरस्टँडिंग, पूण हे प्लॅनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून हांव सदांच सांगता, अनलेस अँड अंटील देर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मल्टिपल डिपार्टमेंट्स, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट अस टू रिझॉल्व द प्रॉब्लम. हेच हांव उलयत आयिल्लो आसा. आणि म्हणून हांव परत एकदा मंत्र्या कडेन अपील करतलो, अर्ज करतलो, जात तितले बेगीन हेजेर सुटावे करून घेवचे. आणि जो डिमांड हांवें जो केल्लो आसा, आर्ट अँड कल्चराक येतात एक लायब्ररी तातूंत भितर अलॉट केल्ली आसात, पुलीस आउटपोस्ट जो आसा तो अलॉट केल्लो आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आसा तो अलॉट केल्लो आसा, तो एसेन्शियल सर्विसां भितर येता. फक्त रेंटूच जर आमी पळयत जाल्यार त्यो काही गोष्टी जावपाक शकना, कारण सरकाराचे हे बोल्सांतल्यान त्या बोल्सांत घालपाचो पयसो कोऑर्डिनेशन करून तुम्ही हे सगळे करून घेवचे अशी एक मागणी म्हाका म्हज्या आमदारा कडेन मंत्र्या कडेन मागपाक जाय. त्याच बरोबर आय विल बी व्हेरी थँकफूल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर अँड द चेअरमॅन ऑफ द केटीसी हू हॅज गिवन मी द वन बस स्टार्टेड बस फ्रॉम द वळवय टू पणजी. आणि म्हजी आनी एक मागणी आसा, म्हजो मतदारसंघ ग्रामीण भागांतलो, ज्या जाग्याचेर गाडी रहदारी चड ना, फोंडा टू वाया वागुर्मे टील मार्सेल
ही बस सुरवात जावची हे फाटल्या 6 वर्सां तुमचे कडेन डिमांड करता तरी आसतना एक बस जायना आता प्रॉब्लेम कितें आहा म्हाका खबर आहा पूण आय विल बी व्हेरी थँकफूल एक बस तरी तुमी म्हाका आज दिल्ली आसा आनी हांव वता इतलेंच म्हणटलो की जेदे वेळाचेर आमी इंडस्ट्रियल सेक्टरांत जेदे आमी वता तेदे वेळाचेर गोंयचो जो कामगार जो आसा किंवा गोंयच्या लोकांक जी एंटरप्रेनर जावपाक सोदतात किंवा इंडस्ट्रियल जावपाक सोदतात किंवा बिझनेसमॅन जावपाक सोदतात हांकां थोडोसो आधार करचो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे गोंयचे भुरग्यांचे गोंयकारां खातीर वेवसायान भितर हाडपा खातीर आज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान प्रयत्न करचो इतलेंच मागता आनी तुका देव बरें करूं म्हणटा. रोदाल्फो फर्नांडीस.